पण हांव काय म्हणिना, म्हाका कोणाचे पर्सनल काय ना, लोकांची सोय जावपाक जाय म्हणून एडजस्टमेंट केल्लो. इफ एट ऑल तुम्ही जर ग्रुप केल्लो, तुवें पणजे खंय दिल्या तर गाडी हांवें गाडी पणजे दिवंक ना. तुवें कदंबा घातल्या ती पणजे खंय घातल्या? ना म्हणटा टायम पणजे घातल्या हांवें पणजे घालूंक ना. मागीर टायमींग तुवें म्हापशात घातल्या. तूं समजना कितें सांगता. टायमींग पळय पणजे पासून आसा, पूण तुमी कितें करता, पणजेच्यान बॅग येता. पणजेच्यान बॅग हय पणजेच्यान बॅग येतात ते. कोण पणजेच्यान बॅग येता? कोणाचे टायमींग पणजे आसा ते पणजे वयता रे. तुका सांगलेलें कळना. तुका सांगलेलें कळटा कळना. हांव पणजे कितें सांगता ते म्हाका अरे बरें कळटा. पणजे सोडून घाल. म्हापशेच्यान मोरजेच्यान म्हापशा 4 गाडयो चलता दिसा. म्हाका सगळें कळटा. पयली हय. गोश्ट म्हणजे फिक्स परमीट आसलेले, फिक्स टायमींग आसलेले लोक आपल्या भितर ग्रुप करता आनी चलयता आनी 4 पेटी मारता. म्हाका सांग लोकांची गैरसोय जातली कसली जातली वर? विठ्ठला सारके उलयता काय रॉंग उलयता? कसली गोष्ट? सर सीट बाय सीट पॅसेंजर आहे ना, एक ट्रिपीक मागीर? सीट बाय सीट आहे ना लोक अक्षरशः जेन्ना पाच हजार शिवोले पावला म्हणून कोण वाटी की करून मी अरे बाबा जेन्ना पळय समजून घे. म्हाका कितें लोकांची सोय जाल्ली जाय. लोकांक जेन्ना सांग राव रे. एकच पळयता तो भशेन घेता लोकांची ऐक सोय- मरे, ऐक ना, ना, मरे. ऐका. जेन्ना तेणे म्हाज्या कडेन तो- तो- रिप्रेझेंटेशन तो- केलें. तो सांगतलो पळय, तो सांगतलो ते बरें आहा. ऐक रे, ऐक रे. हांव कितें म्हणटा सायक पळय, हांव तुका खंयच्या ग्रावंडार उलयता, कायद्याच्या ग्रावंडार विचारता. ह्या एसोसिएशन अखिल गोवा बस मालक संघटना त्याचे ते मेंबर आहा सगळे. त्या संघटनेन 2018 तुका रिप्रेझेंटेशन दिला आमी की जे- तू परमीट कोणाकू दी पळय, आयकून घे वाच ते. परमीट कोणाकू दी म्हणून आमी कितें सांगला एक्झिस्टिंग ऑपरेटरांक तुमी कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय. ते वाचला तुवें काय हे चोण्याकारांक भिकणाकारांक दिले? परमीट पयजे कितें दिला पळय, हे परमीट कितें आमी फिक्स दिवंक ना. हय. हे परमीट पयजे आमी दिला प्युअर घेवन एक्सपेरिमेंटल बेसिस दिला. बरोबर, पण आमी कितें करूंक जाय भीक मागो? तुजे एक्सपेरिमेंट चालू आहा. आमी कितें करूं? भीक मागो काय चलता ती गाडी बंद आता दवरून? म्हाका एक सांग, हांव तुका सांगता. आता सजेशन तू दी. हा, आता सजेशन हांव तुका दिता. कितें दिवं? तुम्ही कितें करा, हा. तुम्ही कितें करा, तुमचे पळय जितलो फिक्स टायमींग आसा तो मारा मरे तुमच्या वेळार. कोणाचे ऑटोमॅटिक लोकांची गाडयेन गैरसोय एकटो दोग जाण नासतना गाडी चलोवंक पळय आता कितें आसा पळय. डिझलाक कोण पयशे दितलो? पळय तू दिता पळय पगार? खंयचे तशें उलोवं. सोपटेक आहे आता नाल्यार सोबतेक सांग सोबटेक डिझलाक पयशे दी. लोकांची चालू संपत्ती करता जाय तो. कितें इलेक्शन तेकले सोबटेक संपत्ती जाय लोकांची पळय, तो गाडी खाली तर तेजेर जाता हांव काय आणि म्हणटा, सोबतेक तेजेर लोकांची हांव- संपत्ती जाय आणि तुका तेच सांगता पळय आयकून घे. उपकार दिली कित्याक काय म्हणची ताका कांयच लागना. डिझल मेटा रोड टॅक्स सुट्टा सगळ्यांक फुकट आणि उलयता वाटेक ते 20 रुपया ज्या जाग्यार घेवंक 10 रुपया घेता आणि पेन्शनाक सुट्टा तिकेट दिना आसतना ही कर्मा करता तितून आमकां आनीक धक्को. पळय विठ्ठल. एक पॅसेंजर घेऊन अरे बाबा लोकांचे हांगा गैरसोय लोकांची जाता म्हणूनच तर कदंब बस घातली मरे. हे पण टोकान टोका येऊन सांगतात आमची गैरसोय आतली आता आता म्हाका एक नाण्यान सांग, दोन आता बाजू बरें. असतात. नाण्यान दोन बाजू असतात. आता एक सांग आता म्हाका. आमी जे हांगासर सगळे उपस्थितीत आसा खास करून मोरजेच्यान शिवोलेच्यान पणजे आनी म्हापसा जे बसी ऑपरेट करतात ते ऑपरेटर आनी कोरगांव पेडणे पत्रादेवी सगळ्या भागांतले ऑपरेटर हांगा उपस्थितीत आसा. कारण म्हणजे मुद्दो कितें आसा, हो जो एसिस्टंट डायरेक्टर आहा पिलनकर हेणी हालींच 2-3 बसींक हांगासर परमिटां दिल्या. त्या प्रमाणे जेन्ना आमी अभ्यास केलो तेचेर आतां मोरजेच्यान पणजे जेन्ना म्हापशा जेन्ना परमीट दिता तेन्ना RTOच्या कायद्या प्रमाणे मेजर पार्ट पळय खंयच्या RTOच्या ज्युरिडिक्शनान पडटा तेणी परमीट दिवप आसता. आतां हेणी कितें केलां, मोरजेच्यान जी गाडी स्टार्ट जाता पणजे पुला पर्यंत 4 किलोमिटर कवर करता आनी पणजे शिवोलचो पूल आहा त्या पुला उपरांत म्हापशा पर्यंत 12 किलोमिटर कवर करता. तो 12 किलोमिटर हो मेजर पार्ट आहा पळय तो म्हापशा ज्युरिडिक्शनान येता. म्हापशा एडिटीन परमीट दिल्ले आमी समजोंक शकताले, ते हेणी बेकायदेशीर परमीट दिला. एक जालो विशय. दुसरो म्हणजे 2018 ह्या स्पेशल ह्या ऑफिसान आमी इनवॉल्ड केल्ले आतां रिप्रेझेंटेशन ताका दिला. कितें म्हणून की खंयच्याय कदंबाक लोकांनी मागोवंक आमदारान मागोवंक कोणी मागोवंक आमकां प्रॉब्लम ना काय, पूण जर परमीट न्ही कदंबा जर मागली जाल्यार आमी जे त्या रुटार धंदो करता ऑपरेटर पळय जे एक्झिस्टींग त्या ऑपरेटरांची एक मिटींग दवरची आनी तेंचे टायमींग बी व्हेरीफाय करचे आनी बरे भाशेन कितें आहा तें सॉल्व करून तुमी 10 कदंबा घातल्या म्हाका कांय प्रॉब्लम ना. पूण आमचे विशय आमकांय कॉन्फिडन्सान घेवन त्यो घालच्यो अशें म्हणून आमी एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आहा. ते तेणी कन्सिडर करूंक ना. म्हाका खबर ना ते तेणी चोण्याकाराक इकले काय भिकणाकाराक इकले पळय ते. आतां तेणी म्हाजे कडसून परत दुसरी म्हाजी कॉपी घेतल्या कितें म्हणटकूच अशा रितीन हें हांगासर काम चल्लां. सबसिडीची फॉर्मां धाडली वचना. आतां पयर जेन्ना तेणी सांगलें म्हाका की सोंपतेन बस घालपाक लायल्या म्हणून
पण तो आमदार सांगता आनी आमदाराच्या हातींतले बावले जाल्या काय म्हणून हांगासर प्रश्न पडटा. हे RTO ऑफिसरांका कायदो लागना. आतां आमी ताका दाखोवन दिले ज्युरिडिक्शन तुका लागना तेन्ना हेचें स्पश्टीकरण दी. तर तो तेजे कडेन उत्तर काय ना पळय. तो तातूर मातूर उत्तरां दिता, हेवटेन तेवटेन घुवडयता. असले उपयोग ना. शेवटी फेस कोण करता? आमी करता. त्या कदंबाचे ड्रायव्हर कोणा वांगडा झगडी मारता? आमच्या वांगडा मारता. रेसी कोणा वांगडा मारता? आमच्या वांगडा मारता. फाल्यां जर कितें रस्त्यार तर घडलें हो आपलेचेर घेतलो घेवचो ना. कोणाक गाडी लागली कितें लागली जाल्यार. पूण अशा रितीन हे RTO अधिकारी पळय आहा पळय हे मुजोर रितीन राजकारण्याच्या हातींतले बावले जाल्या. आनी अशा प्रकारे हे आतां सर्रासपणे जे एक्झिस्टींग ऑपरेटर आहा तेंच्या पोटार पांय दवरपाचो हांगा हेंचो प्रयत्न चल्लो. तेंच्यांनी जे टेम्पररी हे दिल्लेले आसा परमिशन दिल्लें आसा तर ते जर ना जर फाल्यां सकाळी कॅन्सल जाल्यार तुमी कितें एक्शन आसतलें? पण तेच्या दारान बसता येवन न्हू, तेच्या ऑफिसान येवन बसतलो हांव. ताका आतां पळयता 2-3 दीस तेणी आतां टायम मागून घेतला न्हू PI साहेबाच्या फुड्यान. तेच्या ऑफिसान येवन हांगा बसतले आनी 2 टायमाचें जेवण हेचे कडसून घेतले. कित्याक